स्वीडनाची साम ब्रिजेत हिणें जेजूच्या पाशवांचेर चड नियाळ केल्लो. अशें आसता एक दीस जेजू लागीं तिणें विनंती केल्ली की जेजू दाखय म्हाका तुज्या पाशवा वेळार कितले जेरबंदाचे मार तुवें सोंसले ते. अशें थोड्या दिसां उपरांत पवित्र सक्रामेंता मुखार दिंब्यार पडोवन मागता आसतना जेजू प्रत्यक्ष जावन तिका म्हणटा, म्हज्या कुडीचेर 5480 मार पडल्यात. जर तूं ह्या माराक मान करूंक कुशी व्हरताय जाल्यार ही 15 मागणी 1 वर्सभर भक्तीपणान मागल्यार म्हज्या हर एका गायान तूं मान करतली. आनी कोण एकलो ही मागणी बावरतान मागता तांकां सोम्यान सबार बसोवण्यो दिल्यात. अशें ही 15 मागणी जेजूनच साम ब्रिजिताक दिल्ली जावन आसा. आतां ही 15 मागणी भक्तीन म्हणोवया आनी जेजूच्यो बसोवण्यो आपणावया. हे मागण्या आरंभ करचे पयलें पवित्र आत्म्याची ससाय मागया. ये जेजू क्रिस्ता तुजो मोग करतल्यांच्या दुलोबाये संतोषान अत्रेगा पातकांच्या बरवशा मनशा संगता रावचे प्रास भरती आशा तुका ना म्हण तुवें रुजू केलाय. मनशाच्या मोगा खातीर तुवें मनशा सेम घेतले. तूं गरबी सांबाळलेल्या घडी येता प्रत्येक जावन तुज्या संकश्टा वेळी तुवें सोंसल्ल्या कश्टांचो उडास कर. देवाच्या मांडावळीन सस्तांतावन तुका ते कश्ट निर्मिल्ले. उगडास कर येसुमिया निमाण्या जेवणा वेळी तुवें तुज्या शिसांचे पाय धुले. तांकां तुजी आमली कूड आनी रगत दिली. तांकां तुजी बुजवण दिली आनी तुजे संकश्ट तुवें तांकां पयलें सांगले. येसुमिया म्हजो आत्मो मरता तसो दुखेस जाला म्हूण तुवें विचारतना तुका भोगिल्ली दूख आनी पडसाण उगडास कर. उगडास कर तुजे बे कळवळे आनी कुर्सार किळोवच्या आदी तुज्या नाजूक कुडीन तुवें भोगिल्ली दूख 3 फावटी बापा लागीं मागतत तूं रोगत गमेलय. तुज्या सिसान दुदासान तुका पराधीन केलो. तुज्या विस्नार परजेच्या लोकांक तुका धरलो. पडकिऱ्या साक्षींनी तुजेर अपराध मांडले. तेगा नितीदारांनी तुजेर आनी अनितीचे तीर्प दिले. हे सर तुज्या तरणाटपणार पासकांच्या संदर्भी घडले. उगडास कर सुमिया तुजे नेसण काण तुका एका पिशाचे नेसण घाले. तुजे तोंड आनी दोळे बांदून तुका तापडां आनी मुठी मारल्यो. तुज्या माथ्यार कांटेचो मुकुट सांडसिल्लो. तुज्या हातान चिवो दिल्लो. तुका खांब्याक बांदून जेरबाद मारले. तुजी निंदा तिरस्कार आनी बेपारवा केल्ली. येसुमिया तुवें कुर्सार मरच्या आदी सोंसल्ल्या ह्या सर दुखी आनी संकश्टा वरवीं म्हज्या मरणा आदी खरें आनी बरें कुमसार जावन पावतें प्राजीत कर. सर म्हज्या पातकांचे बगसाणें जोडची कृपा तूं म्हाका दी. आमेन. आमचे बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येव. तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुटलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां दाडणेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. दुसरे मागणे. ये जेजू तूं आन बडव्यांची खरी स्वातंत्र्याय
सुख संतसचो वैंकुट तुझ्या दुस्मानांनी सिंहाबरी तुझे भोवती वेडो घाल तुका हजारांनी मोठी मार अकमान मर्याद कर बिरांकूळ कठोरपण तुका कश्टान वळवायलासो उडास कर म्हज्या सोडवणदारा ह्या वळवळ्या आनी अपमाना वरवीं म्हाका तूं दिसता आनी ना दिसत्या दुस्मानांत हांव निवार म्हूण हांव तुज्या लागीं परतून मागतां आनी तुज्या संरक्षण काल हांवें ससनीक सर्वस्व संपूर्णकायेन पावशें कर म्हूण मागतां आमेन। आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पदकां वगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार। नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आमो बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। तिसरे मागणे ये जेजू तूं सर्गा संवसाराचो रचणार तुका गड घालूंक कोणाच्यानूच जायना चर वस्तू तूं तुज्या मोगाळ पदवेकार धरनासाय व्हडल्या बड्ड किळ्यांनी तुजे हात आनी पांय कुसा खिळयतना तुवें बगल्ली कोडू दूख उगडास कर तुजे हात आनी पांय धर वडतना तुका दुखी वयर दूख दिवची बिरमोतीची ती दिश्ट उडास कर तुजी कूड हरएका कुशीन वण तिचे सण सुटयतना तुका बगल्ल्या दुखीचो उगडास कर ह्या तुज्या अति पवित्र आनी अति मोवाळ दुखीच्या उगडासान ये जेजू म्हाका तुजे बे आनी तुजो मोग दी म्हूण हांव तुजे लागीं परतून मागतां आमेन। आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पदकां वगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार। नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आमो बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन। चवथे मागणे ये जेजू सर्गींच्या वयसा तुज्या गाया वरवीं आमचे गाय गूण जावचे खातीर तुका कुसार उबारलो तुज्या हर एक आयुश्यान तुवें सोंसल्या त्या कठीण दुखीचो उगडास कर तुवें सोंसल्या दुखी बरी दुसरी दूख ना तुज्या माथ्याच्या ताळवेतां पांयांच्या तळव्या पर्यंत पडापड बगानांतली सुवात नकली तरी तुवें तुज्या सर्गींच्या बापा कडेन बापा तांकां तूं बोगसी कितें करतात तें नेणान म्हूण तुवें मागलें ह्या वर्त्या काकुळतीन आनी ह्या तुज्या कश्टांच्या उगडासान तुज्या संकश्टाचो फळ जावन आमच्या पातकांचे संपूर्ण दूख आनी बोगसाणें तूं आमकां दी आमेन। आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येव तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पदकां वगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार। नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आमो बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। पंचवे मागणे ये जेजू तूं सासणीक पजळसो आरसो तुज्या पवित्र संकश्टाच्या पुण्या फळा वरवीं बचावी जोडतेल्या विशीं चिंतना सबार पातकी विनाशक वेचें पळोवन तूं दुखी देखलोय बेजार जालोय आनी कळवळलोय तुज्या काळजाच्या खणवळ्याच्या आनी बिरमोतेच्या गुंडायेतां प्रत्येक जावन त्या बऱ्या स्वराक आज तूं म्हज्या सांगाता सुखालोकी आसतलोय म्हूण सांगून तुवें दाखयल्ल्या बऱ्यापणा वरवीं मोवाळ जेजू म्हज्या मरणाच्या वेळार म्हाका कोकळ दाखय म्हूण हांव तुजे कडेन परतून मागतां आमेन।
आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सदांच जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकयल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता, स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव पाव तुज्या कुशीचें जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. सवे मागणे. ये जेसू तुंबो मोगाळ आनी काळजांनी अत्रेक सो राय जावन आसाय. तुका उक्तो आनी विणगो कुर्साक किळोवन उबारलेल्या वेळी तुवें भोगिल्ल्या दुखाचो उगडास कर. तुका एका कुणीकारा भशेन लेखलो, सगळ्यांनी तुका सांडलो तरी तुज्या कुर्सा बगलेन रावलेल्या तुज्या मोगाळ आवयक तुवें स्त्रिये पो तुजो पूत म्हूण तुज्या मोगाच्या शिसाक जुवांक अदेन दिली, आनी जुवांक पळय तुजी माता म्हूण सांगलें. तुज्या मातेक तोपल्या ह्या दुखीच्या तलवारी वरवीं हांव तुजे लागीं हे जेजू दया मागतां. सर म्हज्या कुडी आत्म्याच्या कश्टां वरवणेंत प्रत्येक जावन म्हज्या मरणाच्या वेळार तूं म्हाका पाव. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सदांच जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकयल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता, स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव पाव तुज्या कुशीचें जेसू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. सातवे मागणे. ये जेजू कणवळायाच्या सुकानांतले जरी तुवें कुर्सार तावन मोगान म्हाका तान लागता मुळे, ती तान मनशा कुळाक बचाव करची जावन आसली. ये म्हज्या सोडवंदारा आमच्या काळजांनी संपूर्णकाय जोडची आशा दी. आमच्यो अक्रम आशा आनी संवसारी ओडण्यो नापैंच कर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजे खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकयल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावल तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. आठवे मागणे. ये जेजू तूं काळजाची दुलोबाय, आत्म्याचो संतोष. तुवें कुर्साचेर कोडू शीन आनी सिरको सेवल्ल्या कोडसाण्याच्या पुण्या वरवीं तुजी अमोलीक कूड आनी रगत आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमी फावो त्या तायारायेन सेवंक आमकां फावो कर. अशें तुजी कूड आनी रगत आमकां बुजवण्याचेर ओकोत जावं. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे खुशी सरगार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकयल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फावल तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमकां पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नवे मागणे. ये जेजू तूं रायाळ सुगुणी, आमच्या मोतीचो संतोष तूं, म्हज्या काळजाचो शृंगार तूं. तुजें मरण लागीं आयिल्ल्या वेळी तुवें निंदा, अपमान, अवमर्याद बघून सोंसिल्ल्या कश्टांचो उगडास कर. तुज्या बापयनी तुका सांडलेशें म्हूण तुका भोगतना व्हडा आखलासान तुवें
म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय पूण बोब घाले ह्या आकलासा वरवीं हे सोडवणदारा म्हज्या मोरणाच्या बियां आकांता वेळार म्हाका तूं सांडी नाका म्हूण हांव मागतां. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येव, तुजे कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्ल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दांडेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फावल तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कडेन. आमेन. दावे मागणे. ये जेजू सर वस्तूच्या आरंभा आनी शेवटा तूं जिवीत आनी घटाय आमच्या खातीर तुका सगळोच माथ्याचे ताळवे तावन पांयाच्या तळा पर्यंत कश्टांच्या सर्दिरान बुडयलो म्हण उडास कर. तुजे लेख न्हिदनातले गाय नियाळ नितळ मोगान आमी तुजे उपादेश पाळन जी अशें कर. तुजो मोग करतल्यान ही उपादेशाची वाट रुंद आनी सुलाभ जावन आसा. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. 11वे मागणे. ये जेजू काकुळतीच्या गूढ सब्दिरार तुज्या हाडां भितर जाल्ल्या त्या गायांचो उडास कर. म्हाका पातक्याक तुज्या गायां भितर लिपय आनी तुज्या नितीचो राग म्हजो वयलो पाशार जायसर ये जेजू तूं म्हाका तुज्या गायां भितर लिपय. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. 12वे मागणे. ये जेजू तूं स्वताचो आरसो एकवटाचो संकेत मोगाचो गांज तुज्या माथ्यातावन पांयां पर्यंत जाल्ले ते गाय आनी त्या गायांतावन बायक सरलेले तांबडे रगत उगडास कर. त्या अमोलीक रक्ताक आराधन पावो. आमच्या मोगा खातीर तुज्या निस्कळ कुडींत कितली दूख तुवें सोंसली जेजू. तुवें कितें सरीत करयेतें तुज्या संकश्टाच्या स्वादीक उगडासा वरवीं तुका हांवें ससनांत देखासर म्हज्या काळजान तुजो मोग दिसान दीस सोडून दी. जेजू तूं जावन आसाय सर बऱ्यापणाचें आनी पुरत्या आनंदाचें दिर्वें. दुलोप जेजू हें दिर्वें सर्गाक म्हाका लाभय. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येव, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. 13वे मागणे. ये जेजू तूं बलिश्ट सिवांबरी कोणेंच जिखोंक जायना तसलो रायतूं. तुजें बळ सगळें गळोवन वेतना तुका बगल्ले अक्लास आनी वोडी उगडास कर. तेन्ना तुवें तकली बागोवन सकट पूर्ण जालें म्हळें. ह्या तुज्या वोडी अक्लासांच्या पुण्या वरवीं
हांव मरणाच्यो व्हडी अकलास भोगचे वेळी म्हजी काकूट कर म्हूण हांव तुजे लागीं परततां. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आमकां पापींच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. 14वे मागणे. ये जेजू बापाच्या एकल्याच पुता ताच्या सैमाच्या प्रतिरुपा आनी परजडा तुवें बापा तुज्या हाती म्हजो आत्मो हांव उपसून दितां म्हूण तुजो प्राण अर्पण केल्ल्याचो उड्डास कर. तेन्ना तुवें फाळें जाल्ल्या कुडीन आनी कुडके जाल्ल्या काळजान प्राण केलोय. तेन्ना तुज्या काकुळतीच्यो जरी आमची सोडवण करतल्यो. तुज्या त्या अमोलीक मरणा वरवीं ये संत भक्तांच्या राया म्हाका बुजवण दी आनी देवसाराचेर खोट्या संवसाराचेर आनी कुडीच्या अक्रम ओडण्याचेर झूज मांडून म्हाका बळ दी. अशें संवसाराक मेल्लो जावन हांवें तुजे खातीर मात्र जियेशें कर. म्हज्या मरणांच्या वेळी हांव यात्रीक आनी परगामी तुजे सरशी पाटी येता तशें म्हाका स्विकार कर म्हूण हांव मागतां. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे रास आमकां येवं, तुजे कुशी सरगार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आमकां पापींच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी. आमेन. 15वे मागणे. ये जेजू खरे आनी विश्वासी दाखवाली दाकाच्या गण्यांत दाखो पिळलेल्या भशेन तुजे आमलीक रगत तुवें वरयल्लोसो उडास कर. त्या शिपायान तुज्या काळजाक बालयेन पापसितच तुजो रक्ताचो निमाणो तेंब पर्यंत भायर सरलो आनी तुजी कूड सगळीत गळ्ळी. तुज्या हाडांचो सार पर्यंत सुकून गेलो. तुज्या ह्या कोडू संकश्टा वरवीं आनी तुवें वरयल्ल्या अमलीक रक्ता वरवीं हे दुलोप जेजू म्हजें काळीज सदांच म्हज्या पातकाच्या दुखीन मरोवन दी. तुजें गायिल्लें काळीज म्हाका विशे वचो आसरो जावं दी आनी तुका म्हज्या काळजांतावन मोग उमाळोवन दी. म्हजें जिवान तुका मानवोन दी. म्हाका सर्गींच्या सुखाचें पून लाबोवन दी. थंयसर तुज्या सांत भक्ता सांगता हांवें सदांच वर्णुच्या ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये आमकां पापींच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन.